is very sad that the top bureaucrat in the state is involved in such irregularity. जे शेत आशिल्लें तें सेटलमेंटार गेलां, जें घर नाशिल्लें थंय इलिगली घर बांदलां, कांय परमिशन ना, कांय ना. आनी सेकंडली आमकां खबर आहा लास्ट 2-3 वर्सांनी 39A म्हूण कितें हाडलें, तातूंत इलिगली कन्वर्शन केलें आनी तें जेन्ना कोर्टान गेले ताणें 17-2 हाडलें PCP मिनिस्टरान ह्या सरकारान. आनी अंडर 17-2 करेक्शन म्हणून तांणी केलां. एक रोड कितें दाखयता करेक्शन आनी कितें टोटली इलिगल फ्रॉड. एंड वेन द टॉप ब्युरोक्रेट ऑफ द स्टेट डज दॅट मीन्स, एज आय हॅव सेड, गोवा इज मुवींग टुवर्ड्स डूम. आनी ते चीफ सेक्रेटरी करपाक ताका आतां एक बोल्ड जाला, ताका खबर आसा मंत्री आसा तितलेय चोरी करता म्हणून. आपणाकूय करपाक कितें जालां. आयज आमचो काँग्रेस पार्टीचो प्रोटेस्ट जाला. दे कूड हॅव मेट द चीफ मिनिस्टर, बट ताणें डिसायड केलें आमचे पार्टीन चीफ मिनिस्टराक मेळून कांयच फायदो ना. ही इज ऑल्सो इन्वॉल्ड इन सो मेनी रॉंग थिंग्स. सो आ पार्टी वील बी मिटींग द गव्हर्नर. सेकंडली माय अपील इज and demand is, and हें जाय जाल्यार आमी दिल्ली काडटले. The chief secretary should be immediately kept under suspension, not allowed to leave Goa because he is trying to go on transfer to Delhi. ताका हांगच्यान वचोंक दिवंक उपकारना. He should be stopped, suspended and kept under investigation. That is the demand, so that it is a signal to all the bureaucrats, all the government officers, that you also will be dealt in the same way. जे आमी सांकवाळ पळयलां, जे आमी शिंकेरी पळयलां, आख्खे गोंयभर लूट चालू आसा. सो द ब्युरोक्रेट्स, द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स should also face action.